peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. Day 5. Charity. Mother Mary, fill our hearts with love and service for others. पवित्र खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेलांकणी सायबिणीक नोवेन. आमचे भोव मोगाळ वेलांकणी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण वाचारता. तूं मिलाग्रींचो सागोर गे माई, तूं सोर्गींची राणी. आमचे राणये, आमी खालत्या काळजान तुजी काकळूत मागूंक तुज्या पांयांशी आयल्या. जायतीं पिडेवंतां तुजे विनवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुजे मोजोतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची खालती विनवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगळे पिडेंतली, कोश्टांतली आनी दुखांतली आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोशे कर गे माई. ह्या वेळार तुजी गरज वेलंकणी सायबिणी मुखार दवर. भोव मोगाळ वेलंकणी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोशान भरलें. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. ए दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे मोजोतीन मागलोलीं देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकणी सायबिणी, आमचे पासोत माग. नोमान मारे कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारे कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन बरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. कोलोशी शारांतल्या भोगतांक, क्रिस्ता सोबे विस्वाशी भावां भयणींक, देवाचे कुरपेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भोगतां थंय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां.
स्वर्गार तुमकां भरवासो दवरलेलो आसा, ताचे थावन तो भावार्थ आनी मोग निपजवतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगोट जालो तेन्ना ह्या भरवशाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगोट जायत वेता. तुमचें सवें घडलें तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखलें आनी ताची नीट समजणी घेतली त्या दिसा थावन तुमचें मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो इपाफ्रास, आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुनियारी. आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मोदें वचता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब कोनवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोनवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब कोनवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलाय देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोनवाळो म्हूण हांव परगोडटलों. जबाब कोनवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. आमचो आत्मो सर्वेस्वराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब कोनवाळ्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. उद्गार. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगोटूंक ताणें म्हाका धाडला. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावाच्या घरा गेलो. शिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोद केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस धारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासांच्या बळीकारांक ताचे सोरशीं हाडली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. जायत्या जाणांवेले देवचारय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान माखलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडतोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण तीं पोरात आलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगोटूंक जाय. तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
नियाळ. तूं देवाचो पूत. लूक 4 ओळ 40 आनी 1. नियाळाक आधार. आमचे देसोजींत दर एका वर्साक एक अर्थाभरीत गवळीक विशय विंचून काडूंक आमचे याज्ञीक भारी वावुरतात. हो गवळीक विशय आमी वरसभर नियाळटात. कसल्योय समारंभण्यो कार्यावळी जातात तेन्ना त्याच विशयाचेर आदारून समारंभ मांडून हाडटात. ह्या वर्साचो गवळीक विशय भरमाचो आमकां फटयना. जेजूचेर भावार थेवल्यार आमी केन्नाच निराशी जावची नात. पूण जिवंत जेजू आमकां सोदून सोडवून दितलो. आयच्या शुभवर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. शिमांवची सासू जोरान फडफडटाली. ताणी जेजूक विनवती केली. जेजून हात लावन जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. बरी जावन ती तांचो परामोस करूंक लागली. जेजू साबार जाणांवेले देंवचार काडटा आनी पेकोणी मेळून लोक म्हणटा, तूं देवाचो पूत. जेजूक व्हडविकाय नासली. सादेपणान तो देवाच्या राज्याची परगोटणी करीत रावलो. आमच्या गरजा आकांताच्या वेळार जेजूक उलो मारुया. काळजांत थावन मागणी करुया. भरवाचो आमकां केन्नाच फटोवचो ना हें देवाचें उतर काळजांत रिगोवया. सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत, आमचो सोडवणदार आनी पेकोवणार म्हूण हें सोत आमी सदांच मानून घेवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावरूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.